वेर्ण्या सातेरी म्हाळसा नारायणीचो पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळो 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगती जातलो। 3 दीस वेगवेगळ्यो धर्मीक कार्यावळी जातल्यो। ह्या सुवाळ्याच्या पयल्या आनी दुसऱ्या दिसा देवळांत देवीचे मुर्तीची प्रतिष्ठापना जातली। भारती तीर्थ स्वामी महाराज सुवाळ्याक आसतलो। नारायण बांदेकराचे हस्तुकी देवळाच्या ध्यान मंडपाचे उक्तावण जातले। निमण्या दिसा स्वामीचो अनुग्रह संदेश आसतलो। 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 29, 30 आणि 1 असे 3 दीस आसा। तातून काही मूर्तींची प्रतिष्ठापना जातली। त्या मूर्तींची प्रतिष्ठापनान शारदांबा, आदि शंकराचार्य, श्री चंद्रमौळेश्वर, श्री स्वर्णकासन भैरव, श्री संहार भैरव आणि श्री चतुष्षष्ठी योगिनी अशा देवतांच्या मूर्तीचे अनावरण त्या ठिकाणी जातले। महालसा नारायणी ध्यान मंडप म्हणून एक मोठो आर्किटेक्चरली समृद्ध अशा पद्धतीचो म्हणजे गोव्यांत रेअर असो दिसतो असो उद्योगपती नाना बांदेकर जे असतात तांचो ते आणि मंदाताई बांदेकर तांची मिसेस ह्या दोगांनी मिळून तो समर्पित केल्लो आसा देवस्थानाक। ताजें उद्घाटन त्या ध्यान मंडपाचें जें आसा तें आसतलें आणि तिसरे दिसा 1 तारखेक 1 डिसेंबराक पब्लीक प्रोग्राम आसा। पयले अखिल गोंय जुआंव मानेल आणि जोसेफ फर्नांडीस यादस्तीक वेटरन्स फुटबॉल सर्त कोलवा वेटरन्स जिखले। फायनलीत कोलवान कुडतरे वेटरन्साक टाय ब्रेकराचेर मारले। सन मून अँड स्टार वेटरन्स ऑफ चांदोरान सर्त दवरिल्ली। Bobin Hachdai Magda of Pipaso Diet is on a ex-chairperson South Goa Zilla Panchayat. इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।